betlo Mirashilo tiu posu Ekat farak fatsano प्रेदिक्षा बाबा भयणानो आम्ही जेजूची स्टोरी आता वाचल्या जेजू ओरण्यान वेता एक ल्हानसो न्हू एका दिसाचो न्हू पुणून 40 दिसांचो रितीर करूंक 40 days कोणें तरी 40 दीस रितीर केला केन्ना तरी आमी एक दीस कोत्ता 3 दीस कोत्ता 7 दीस कोत्ता 40 दीस कोण तरी कोत्ता ना पण जेजून 40 दीस त्या ओरोण्यान तें जाल्यार जेन आसतना पियेन आसतना Is it possible to live without food and without water? जाता उदक पिवन आसतना राबोंक जाता ओ जेवण जेन आसतना राबोंक जाता पुणून थोडी क्रिस्तांवां जेन आसतना उदकूय पियेन आसतना जियेलीं आसा आनी 40 न्हू थोडी जाणां 7 वर्सां थोडी जाणां 13 वर्सां थोडी जाणां 17 वर्सां हांव रोमांक शिंकता आसतना म्हाका सोयेक पडलो स्वित्झर्लंड वचोंक आनी थंयसर स्वित्झर्लंड तांचो पेट्रन आस्कारी आसा ताचें नांव जावन आसा ब्रदर क्लाउस तांकां लोक थिंगा ब्रदर क्लाउस म्हणटात पूण सारकें नांव निकोलस तें निक काडून फकत क्लाउस ब्रदर क्लाउस हो ब्रदर क्लाउस एक पॉलिटिकल लिडर आसलो काजारी मनीस 4 भुरगीं बरो पावर ताका आसलो तो कितें म्युनिसिपालिटीचो चीफ कितें आसलो थंयसर आनी सगळे पॉलिटिशियन ताच्या फुडें येताले बूथ घेवपाक एडवायस घेवपाक सुमार 40 आनी 5 वर्सांचो आसतना तो सडनली डिसायड करता हो संवसार सोडूंक सगळें सोडूंक बायलेक विचारता भुरगीं व्हडलीं जाल्ल्या भुरग्यांक विचारता भुरग्यांचें परमिशन घेता आनी म्हणटा हांव हें सगळें सोडटा आनी वयर दोंगरार वेता म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक आनी त्या टायमार बायलेन परमिशन दिलें भुरग्यांनी परमिशन दिलें आनी सगलो लोक थंयचो आनी सगळे पॉलिटिशियन शॉक जाले हो येद्या व्हडलो मनीस नावाडीक मनीस गिरेस मनीस पदवेचो मनीस सगळे सांडटा आनी एक सन्यासी कसो गुरू कसो दोंगरार वचून बसता आनी त्या दोंगरार हांव चलोन गेला आनी ज्या दोंगरार तो रावतालो ल्हानशें कोपेल थंयसर तो रावतालो आनी त्या जाग्यार ताची काणी सगळ्या भासांनी बरयलेली आसा आनी गुड न्यूज म्हणटा तो आमच्या कोंकणी भाशान ताची स्टोरी बरयलेली आसा बट नॉट गोवन कोंकणी मंगलोरियन कोंकणी आनी थंयसर बरयलें आसा सुमार 13 ते 14 वर्सां जेवण नासतना उदक नासतना तो जियेलो कॅन यू बिलीव दॅट His only food was Eucharist. ज्या मिसाच्या बलिदानान जेजूची कूड आनी रगत तो घेता फकत ताचेरूच तो जियेतालो हे भाशेन आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन जायते सांत भक्त आसा आमकां वडवीक आमची गिरेस्काय आनी एक चेडूं आसा लिस्बनाक जाल्लें लिस्बना थंयसर तें चेडूं घरा कडेन आपलें शिवण कोत्तालें शेजाऱ्याचो दोळो ताचेर पडलो जेन्ना एक दोव पारवो भोंवता आसतना सगळे कावडे फाटाफाट लागतात ते भाशेन ह्या चेडवाची गोत जाली म्हणून दोगा तिगांनी एक दीस ताका अटॅक करूंक बलात्कार करूंक रेप करूंक येवजिले घरांत घुसले हे चेडूं आपले निर्मळपण सांबाळूंक कितें करता वयर धांवता फर्स्ट फ्लोर हे चेडे वयर धांवले हे चेडूं आपले निर्मळपण सांबाळूंक वयर तान जनेलांतल्यान उडकी मारता सोकला पडटा बँड मोडटा बँड मोडून हॉस्पिटलांत पावन पॅरलायज जाता ह्या दोळदिऱ्यांक रेपिस्टांक लागून ह्या बऱ्या चेडवाचें जिवीत आनी फुडार पिड्यार 24 hours 365 days ऑन द बेडीर कॅबेज कशी कांयच करूंक जायना आख्खें बँड म्हणून आसा पण ते निराशी जायना
आमच्या जिवितान प्रॉब्लेम येले ओ ताळण्यो येलो कितें प्रॉब्लेम आमी रोखडी निराशी जाता न्हू वी गिव अप व्हेरी फास्ट वी क्विट पण ह्या चेडवान तशें करूंक ना ह्या चेडवान बेडीर न्हिदोन आपलें जिवीत आपलें दूख सगळें देवाक भेटोयलें आनी देवाक इतलें चिटकून रावलें सो शी इज अनदर एग्जाम्पल तें खंय सुमार 13 ते 14 वर्सां बेडीर नो फूड नो वॉटर ओन्ली बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट हे भाशेन आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन जायतीं सांतां भक्तां आसा पूण एका दिसाचो रितीर न्हू आनी 40 दिसांचो रितीर न्हू वर्साचीं वर्सां आख्खें जिवीत देवाक भेटयलां म्हणटच हांव कितें सांगूंक सोदतां आमच्या जिवितान जेन्ना आमी एक इम्पॉर्टंट डिसिजन घेवंक सोदता जावं तुमी लग्नाचें डिसिजन बरो भुरगो मेळोंक जाय बरें चेडूं मेळोंक जाय वा आमकां याज्ञीक जावचे आदीं आमी 3-4 दीस रितीर करता याज्ञिकाचो संस्कार घेवचे आदीं ओ एका चेडूं माद्रू जावंक सोदता माद्रूच्यो बासावण्यो घेवचे आदीं ओ तुमी गोंया सोडून लंडनाक वेता ओ कॅनडा वेता ओ ऑस्ट्रेलिया वेता खंयसरूय ओ तुमी कामाक लागता ओ एनी इम्पॉर्टंट डिसिजन इन लायफ तुमी रितीर करूंक जाय मागण्यान दीस सारूंक जाय ह्या संवसारांत वायट करतलो जाल्यार रितीराची गरज ना ह्या संवसारांत करप्शन करून नंबर 1 जातलो जाल्यार रितीराची गरज ना मागण्याची गरज ना बट इफ यू आर गोइंग टू लिव युअर लायफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड देवाच्या मना प्रमाणे देवाच्या येवजणे प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार रितीर गरजेचो बाबा हांव कितें करूंक वयता तें सारकें आसा देवाक मानवता देवाच्या मना प्रमाणे हांव चलता हो म्हजो निश्चय हे म्हजें डिसिजन देवाच्या मना प्रमाणे एग्री जाता आता जेजू आपल्या पांय मांचे घर सोडून आपले मिसांव सुरू करपाचो आसा देवाचे उतर परगटूंक पेकोवणी करूंक हिलींग करूंक आनी तो जाणा एक पाट पावल घरांतले भायर मारले म्हणटच तो आनी पोतून येवचो ना घरा माय ताची आंकवार मारया एकलीच उत्तोली जुजे मरोन गेलो बाब बोयण ना माय कोण पळयतलो तो बेता आपल्या सर्तींच्या बापाची खुशी करूंक आतां पयशे ना 2 रुपया ना एकूय फॉलोवर ना ताणें आपली टीम म्हणटा ती आतां हो रितीर करूंक हांगासर टीम आसा न्हू प्रिचर आसा म्युजीक आसा सावंड सिस्टम आसा कॅमेरामॅन आसा सगळे आसा टीम आसा जेजू कडेन टीम अजून ना एकलोच भायर सोदता मागीर तो विंचून काडटलो 12 जाणांक टीम करतलो आपली भिरांत आनी जेजू जाणा हो रस्तो दोरी जाल्यार तो कालवार दोंगरार शेवट जातलो कुर्सात तो मरतलो ही नोज इट ताकाच लागून 40 दीस जेजू ओरोण्यांत आतां कितें जाता ह्या 40 दिसांनी तो मागणें करता आसतना आनी आपलें प्लॅनिंग करता आसतना म्हणजे हांव कशे भाशेन देवाचें उतर परगटतलो कशे भाशेन लोक म्हज्या फाटाफाट येतलो हांव लोकांक कितें सांगतलो पेकोवणी कसो दितलो ते फारिजे वा आसा ते म्हाका अटॅक करतले क्रिटिसायज करतले तांकां कसो हँडल करतलो हे सगळें चिंत आसतना देंवचार येता जेन्ना आमी ओस्कोत आसता पळय तेन्ना द डेवल एंटर्स आवर लायफ वेन वी आर वीक and vulnerable. समजता तुमकां when we are weak and vulnerable. आता बायबल आमकां 3 ताळण्यो सांगता ह्यो 3 ताळण्यो आमच्या जिविताक लागता आनी आमचें आख्खें जिवीत कवर करता द होल लायफ आता ह्या ताळण्या वयर नियाळ करचे आदीं तुमकां सांगूंक सोदता एक वस्त जायत घडये तुमी सजमत आसतली देंवचार येयलो एक ताळणी सांगली दुसरी ताळणी सांगली तिसरी ताळणी सांगली 3 मिनटांनी गेलो न्हू हो तियात्र न्हू आमी पाय तियात्र स्टॉलान वयता थिंगासर बसता एक पड्डो येता एक सीन जाली दुसरो पड्डो येता दुसरी सीन जाली तिसरो पड्डो येता तिसरी सीन जाली ते भाशेन न्हू Satan did not appear and disappear within 1 day or 1 minute or 3 minutes. 40 दीस
जेजूची परीक्षा चलता एक दीस न्हू 40 दीस 40 days. आणि हे 40 दीस परीक्षा चलता आसतना थिंगासर आखेर जायना. खंयसर आखेर जाता? कॅन यू टेल मी? ह्यो ताळल्यो सैतानाच्यो जेजूच्या जिवितान खंयसर आखेर जाता? हॅलो, गुड मॉर्निंग. आसात तुमी? सजमत हांव कितें म्हणटा ते? कालवार दोंगरार. कालवार दोंगरार. जेन्ना बायबल आमकां सांगता त्या कालवार दोंगरार जेजू जोयतीवन जालो म्हणजे सैतानाक आनी पोतविना ताची परीक्षा करूंक, ताका ताळण्यो आनी घालूंक. ही कुड नॉट. सेटन ट्रायड, जायते फावटी ट्राय केले पूण जावंक ना. ही फेल्ड. जीसस वन. ही पयली वस्त गोड मोतीन दवरूंक हांव तुमकां सांगता. म्हणटच आतां आमी एक एक ताळणी, एक एक जेजूची परीक्षा घेवन नियाळ करुया. ताच्या पयलीं तुमकां विचारता, तुमच्या जिवितांत ताळल्यो येता तेन्ना हाऊ डू यू हँडल इट? जाता? इजी जाता देंवचाराक पयस करूंक? जाता? इजी जाता? कितल्या पावटी आमी पडटा ताळणीन? कितल्या पावटी आमी पातकान पडटा? कितल्या पावटी आमकां डिफिकल्ट लागता ह्यो ताळण्यो पयस करूंक? आनी कितल्या पावटी आमी इजिली दिता. वी गेट और गिवन इनटू टेम्पटेशन सो वेरी इजिली, सो वेरी इजिली. एकलो भुरगो इस्कॉलाक गेलो. आयज आमचे 10th स्टँडर्ड भुरगे इस्कॉलाक आयज प्रिलियम, सेकंड प्रिलियम सुरू जाता न्हू. आनी एग्जामी चलता आसतना एक उतर कॉमन. कितें तें उतर? कॉपींग. हय ना? कॉपी करून न्हू. हय तुमी मारलेले आसले न्हू इस्कॉलान येता आसतना. हिंगा बरोवन जांगडार बोत हिंगा बरोवन पेपर वय ना. म्हणून एकलो भुरगो इस्कॉल हिंगा एग्जामीच्या हॉलान ट्राय करतालो कॉपी मारून. आनी टिचरीन म्हणलें त्या भुरग्याक, हॅलो, आय सी यू दॅट यू आर कॉपींग. म्हाका दिश्टी पडटा तूं कॉपी कोत्ताय तो. आनी तो स्टुडंट म्हणटा, टिचर नो, आय एम ट्रायींग नॉट टू कॉपी. आय एम ट्रायींग नॉट टू कॉपी. म्हणजे ताळणी येयल्या म्हाका. ताळणी येयल्या पूण हांव देंवचाराक पयस धरून सोदता. ते भाशेन आमच्या जिवितांत ताळण्यो जायते फावटी येता. आनी एकलो भुरगो घरा मायन बरी स्पेशल केक केली. कोणाची तरी बर्थडे आसली ती. म्हणटच एकल्या आवयन बरो केक केलो. कोणाची तरी बर्थडे आसली तो केक व्हरोन दिवपाचो. पूण ल्हानसो भुरगो घरांत आहा, ताका टेम्पटेशन तो केक खावपाक. आनी भुरगो वयर चोडटा त्या केकीक हात लावपाक. तेन्ना माय म्हणटा, तुका सांगलेलें मरे त्या केकाक हात लावं नाका म्हणून. आनी भुरगो म्हणटा, हांवें कांयच करूंक ना. हांव थंय गेल्लोलो वास घेवपाक, म्हजे दांत तितून पावले भितर. हांव गेलोलो वास घेवपाक, म्हजे दांत भितर उरले थिंगासर. ताळल्यो तश्यो येता न्हू. आनी वी डू नॉट नो हाव टू हँडल. आतां पयली ताळणी म्हणटा ती जेजू भुकेला. जेजू भुकेला आनी जेजूक जेवण जाय. भुकेला म्हणजे कितें? जेजू आतां वस्कोत जाला, एनर्जी ना. कितल्या जाणां कडेन सोसूंक जाता भूक? कितल्या जाणां कडेन? जाणट्यां कडेन गोडे जाय, तरणाट्या कडेन जाता, भुरग्यां कडेन जाता ना. मामा आय एम हंग्री, मामा आय एम हंग्री म्हणून भुरगीं धांवन येता. आतां इतले दीस जेजू जेवंक ना. पण भूक लागली म्हणटच मनीस ओस्कोत जाता. आनी मनीस ओस्कोत जालो म्हणटच मनशा कडेन सारकें चिंतूंक जायना. मनशा कडेन सारको डिसिजन घेवंक जायना. मायंडूय आमचें मोत मातशी वीक जाता. ह्याच टायमार मागीर सैतान भितर सरता. ह्याच टायमार सैतान भितर सरता. Satan will tempt you and test you when you are weak. आतां जेजू पदवी आसा, ते फातर आसा, ते उंडे करूंक ताका पदवी आसा. दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आनी ते उंडे घेवन जेवण करप तातूंय प्रॉब्लम ना. द प्रॉब्लम इज हू इज ऑफरिंग दॅट ब्रेड. स्वर्गींच्या बापान ताका सांगला, पुता म्हज्या हे फातर आसा ते चेंज कर, उंडे कर आनी तुजें पोट भर म्हणून स्वर्गींच्या बापान सांगला ना. कोणें सांगला? सैतानान सांगला. सो हू आर यू गोइंग टू लिसन टू? ओ आवाज देवाचो, ओ आवाज सैतानाचो? दॅट इज द क्वेश्चन. दॅट इज द क्वेश्चन. जायते फावटी ही जेजूची पयली ताळणी
आमचे पॉलिटिशियन्स पळय आसा आमदार पळय आसा न्हू ते सारके सजमतात आनी ते सारके एडवांटेज घेतात तुमी म्हाका सांगतात आतां इलेक्शन जालां फ्रेश नॉलेज आहा सगळे आमचे आमदार कॅम्पेनिंगाक गेले वय वो ना आनी तेच्या फाटाफाट जायतो लोकूय गेलो तुमी म्हाका सांगात कितलो बरो शिंकलोलो लोक कितलो गिरेस लोक त्यांच्या फाटाफाट कॅम्पेनिंगाक घेता केन्ना पळयलां तुमी बरो क्वॉलिफायड शिकलेलो लोक समाजान उंच पावंड्यार आसलेलो लोक दुडवांकार लोक कॅम्पेनिंगाक वयता ना कोण वयता सादो लोक गरीब लोक दुडून आसलेलो लोक ओस्कोत जालोलो लोक पॉलिटिशियन जाण बाबा ते बुकेल्यात जेवणाक खाणाक दुडवांक तांकां इल्ली बिर्याणी दी पयशे दी आनी कितें तांकां शबासकी दी ते तुज्या फाटाफाट येता You see how they play on a psychology of empty stomach. So, to me, how they use people. How they use people. Jesus ana Baba maka oslo fudari, oslo leader maka zau naka. I don't want people coming after me only because I can feed their stomach. No. I jevon dile failya lok tuka disottolo. Oivo na. जेजू तसलो फुडारी तसलो लीडर जावंक नाका सो जायते पावटी आमी कितें जाता आमी बुकेल्या बट वी ट्राय टू किल दॅट हंगर विथ रॉंग सोर्स ऑफ फूड रॉंग सोर्स ऑफ फूड जायते पावटी आमी बुकेता जायत घडये जेवणाक जायत घडये मोगाक जायत घडये दुडवांक जायत घडये आमचे ते एकसूरपण आसा ते पयस करूंक लोनलीनेस कितें जाता असली भूक लागली म्हणटच मागीर कितें भितर सोदता ड्रग्स सोरो सिगरेटी एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर प्री मॅरिटल अफेअर ह्यो सगल्यो वस्तू येता आनी जेन्ना असल्या वस्तूंक आमकां भूक लागली म्हणटच सोयतान आमचो फायदो घेता सोयतान आमचो फायदो घेता आनी आमचो फायदो घेवन आमी मागीर गुलाम जाता सोयतानाचे गुलाम जाता आनी वी कॅनॉट गेट आउट दॅट इज द फर्स्ट टेम्पटेशन It is not just about turning stones into bread. No. You see how all of us get addicted? Pradhicha Babunino. Devacha uto. Zuavanchi poli chit. Chapter 5 verse 19. Munta. O soglo sonsar ta chatanasa. Soitana chatanasa. Soitana chatanasa. Muntos ami morosor is Zeus. Fighting the battle. We have to fight. Till we die. Till we die. Or Swaitan amka thalnyo bulonyo galtalots. Actually, it is not a temptation. What is it? It's a test. It's a test. Poriksha. जेजूची परीक्षा चलता आमी जेजूची पाटलाव दरा आमची परीक्षा चलतली जरी तर सोयतानाक फुटबॉले जेजूक देवाच्या पुताक टेस्ट करूंक आमकां कित्याक टेस्ट करचो ना आमकां कित्याक टेस्ट करचो ना So just imagine, if Satan can tempt Jesus, what about us? आता मी दुसऱ्या ताळण्या वयर नियाळ करूया दुसरी ताळणी जावन आसा सोयतान जेजूक वयर दोंगरार वत्ता आनी आपलें शार दाखयता आनी म्हणटा पळय नदर मार हे सगळें हांव तुका दिता तूं म्हाका नमस्कार कर दिमिगाल म्हाका नमस्कार कर तू म्हाका नमस्कार कर Seek ye first the kingdom of God, says the word of God, and I will give everything that you want. म्हणजे देवाचे राज या संवसारान येवन सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या बोलान देवाचो मोग कर मागीर सगळे तुजे मी जातले नो ह्या संवसारान जण एकल्याक म्हाकाय धरून जण एकल्याक एक आस आसा टू बी somebody in this world. वयवो ना ह्या संवसारान हांव कितें तरी जावंक सोदतां ह्या संवसारान हांव नांव जोडूंक सोदतां I want to be remembered. लोकांनी हांव मोदतोच म्हजो उगडास करूंक जाय ताकाच लागून हांव कितें तरी करूंक सोदतां वयवो ना जायते पावटी आमी भुरग्यांक बेसांव दिता न्हू ल्हान ल्हान भुरग्यांक बेसांव दिता
त्या बेसावांक दोन भाग आसा. पयलो भाग म्हणटा तो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तो पयलो भाग. ल्हान भुरग्यांक तो पयलो भाग इम्पॉर्टंट न्हू, दुसरो भाग इम्पॉर्टंट. खंयचो? तांकां मागीर हांकेन हात घालून वयर काडूंक जाय. व्हडलो जावं, वय वो ना, व्हडलो जावं म्हणजे कितें? तो केद्या व्हडलो जावपाचो? वॉट इज द रियल मिनींग ऑफ दीस? व्हडलो जावं म्हणजे ह्या संवसारांत तरी नांव जोड, ह्या संवसारांत मागीर पायचें नांव वयर काड. वय वो ना. ही जाणा आसा आमची आस आमच्या काळजान. वी डोंट वॉन्ट टू बी नोबडी, वी वॉन्ट टू बी समबडी. इतले जाण आतां इलेक्शनाक बसलेले, 40 कोदेली आहा, कितली 300 एप्लिकेशनां. सगल्यांक वी वॉन्ट टू बी समबडी. हांव MLA जावंक सोदतां, हांव आमदार जावंक सोदतां, हांव मिनिस्टर जावंक सोदतां. आनी कालसान आयज गोडे तेंची झगडी चलता आसली, कोण CM जातलो, कोण नंबर 1 जातलो गोंयांत. ती झगडी चलता आसली, अजून डिसायड जालें जाल्यार म्हाका खबर ना. आतां म्हज्या पयलीं हांव टॉक दिवच्या आदीं आनी आख्या संवसाराक आमी मागणें कोत्ता, सायबा रशिया युक्रेन गॅर कमेसलां तें बंद कर. तें कसलें गॅर? वॉट इज एक्चुअली दीस वॉर? दीस वॉर इज नथींग बट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड. हे युक्रेन म्हणटा तेका फकत यूज कोत्तात. गॅर कोणाचे? एक्चुअली रशियाचे आनी अमेरिकाचे. आता इतली वर्सां अमेरिका नंबर 1 आसली, आता रशिया म्हणटा ना आमी जातले नंबर 1. युक्रेन इज ओन्ली यर गेम. आमी चॅस खेळटाय न्हू, चॅसान ते पॉन पळय आसता, टू मूव, टू प्ले, टू विन. ते भाशेन युक्रेन मदें पडल्या. एक्चुअली गॅर रशियाचे आनी अमेरिकाचे. जोरी तो रशिया तर युक्रेनाक हारोवन युक्रेन रशियाचे करी जाल्यार रशिया नंबर 1 जाता ह्या संवसारांत. ते अमेरिकाक नाका. ताकाच लागून अमेरिका युक्रेनाक मिसायल धाडटा रेडी दवरूंक तांकां हारोवपाक. दीस इज अ मेंटल गेम. नंबर 1 व्हडलो जांग. ह्या संवसारांत सगळीं गॅरां पळय जाल्या इतलीं वर्सां, फाटलीं 10,000 वर्सां. इट इज द रेस टू बी नंबर 1. ताकाच लागून सोयतान जेजूक दाखयता, सगळीं राज्यां देशां दाखयता, हे सगळें तुका दिता बापा. दिमिंगाल म्हाका नमस्कार कर, दिमिंगाल म्हाका नमस्कार. म्हणजे आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो ओतमोतूय विकलो जाल्यार कसलो फायदो? उगड आसा? कोणे कोणाक बुडले? हू सेड टू हूम? पयलें देवाचें उतर आमकां सांगता. मागीर इग्नासान सान फ्रांसीस शावेराक म्हणले. सान फ्रांसीस शावेरान ते बरें समजून संवसार सोडून ते व्हडलो मिशनर जावंक पावलो. That is the second temptation. So, तुझ्या मनान ह्यो आयडियरी येतल्यो, ह्यो आयडियरी येतल्यो, ह्यो आयडियरी येतोच. ह्या संवसारान नंबर 1 जावंक आमी शॉर्टकट घेता. शॉर्टकट घेता न्हू. आतांची भुरगीं आतां एग्जाम बरयतात, ऑनलायन क्लासी. टिचरी सांगता बाबा कॉपी करी नाका, ऑनलायन कोण चॅक करता? आन्सर एग्जाम करता, बुक सायडीक आहा, ओ माय थिंगा प्रॉम्प्ट करता, ओ भयण सांगता. शॉर्टकट न्हू. वय वो ना. एग्जाम पास जाता, कॉपी करून पास जाता, शॉर्टकट. शॉर्टकट. स्वर्गार वयतलो जाल्यार आनी स्वर्गाचो रस्तो दोतो जाल्यार देर इज नो शॉर्टकट. जेजू जाणा बाबा सोयतानाक नमस्कार करून म्हज्यान हो संवसार जोडूंक जायना, ह्या संवसारान सोडवणदार जावचो ना. नॉट पॉसिबल टू बी अ सेवियर. शॉर्टकट जायना. आमच्या जिवितान आमी शॉर्टकट मारता. आतां पळय 5 स्टेटींनी आमच्या इंडियेक इलेक्शन जालां. सगळे इलेक्शन जिखोवंक शॉर्टकट मारतात. कसलो शॉर्टकट? मॅनिप्युलेशन ऑफ EVM मिशन्स. शॉर्टकट. आनी थोडे 2-4 व्हिडिओ हांवें पळयल्या. भोव करून नॉर्थ इंडियाक लोकांक भितर वता, बोटाक इंग लायता, पूण बोलतोच बटन प्रेस करता. शॉर्टकट. दुडू वांटात तुका वोट घालूंक. शॉर्टकट. शॉर्टकट मेथड यूज करून ह्या संवसारान नंबर 1 जावंक सोदताय तेन्ना प्रॉब्लम. उगडास दवर सोयतान जेजूक म्हणटा, दिमिंगाल म्हाका नमस्कार कर, हो आख्खो संवसार तुका दिता, सगळी पदवी तुका दिता, सगळी मोहिमा तुका दिता, तुका ह्या संवसाराचो नंबर 1 कोत्ता. ह्या आशेक लागून ह्या संवसारान
थोडी जाणां सोयतानाक नमस्कार करता. दॅट इज कॉल्ड सेटॅनिक वर्शीप. जाणात तुमी सेटॅनिक वर्शीप आमच्या गोंया हा ते भाशेन युरोपाक अमेरिकाक घडटा ती सेटॅनिक वर्शीप त्या भाशेन गोंयान ना. पूण गोंया आसा गाडयेपणां, ब्लॅक मॅजिक, विच क्राफ्ट, दुसऱ्याचे पाठ करून हांव वयर सोडोंक गाडयेपणां करतात. वय वो ना. आनी जायते पावटी गाडयेपणां जाता आमच्याच फामिलीन, आमच्याच कुटुंबांनी. कितले आमचे कुटुंब तुटोन मोडोन गेले. कित्याक लागून? फामिलीन कोण पाय माय कोत्ता, कोण सासू माय कोत्ता, कोण भाव कोत्ता, कोण उणी कोत्ता, कोण सून कोत्ता. Because of the same problem also, eyes, आम्ही हॅपी नाव हो पॉलिटिकल रिझल्ट येयला पळय तो न्हू. दुसऱ्या धर्माच्या लोकांमध्ये पळयात कितलो एकवट, कितलो एकामेकाक सांगात. असलो एकवट आनी असलो सांगात आमच्या क्रिस्ती धर्मान दिश्टी पडटा ना. जरी तर आमच्या धर्मान असलो एकवट आसलो जाल्यार आमकां जाय तसो आमदार आमकां मेवतालो, आमकां जाय तसो शेरकार आमकां मेवतालो. पूण आमच्या मदें झगडी आमकां म्हणटात न्हू, वी आर लायक क्रॅब्स, कुल्ल्यो एकामेकाक सकला उडून हाडपाच्यो न्हू. आमी कुल्ल्यो, आमी एकामेकाक सकला उडून हाडटा, दुसरो घेवन गेलो. क्रिस्ती आमदार दोग तीग जाण इलेक्शनाक बसल्या वोटाक लागून झगडटात, बोलतोच सीट जिखोन गेलो. आमी उरले फकत झगडोंक, आमी उरले फकत खबरो करूंक, एकामेकाक सकला गेलो, एकवट खंय गेलो. If today we have lost the election, it is because we have no unity among us Christians. It's a clear fact, bitter fact. तिसरी ताळली वयर वता थंय देव मंदिराचेर, टेम्पलाचेर आनी थिंगासर म्हणटा, जेजू उडकी मार रे, तुका कांय जावचें ना. उडकी मार, तुका कांय जावचें ना. आनी जरी तर तूं सकला पडटा आसतना कितें भिरांत दिसता जाल्यार तुजो सर्गीचो बाप आंच पडवे धाडटलो तुका उबारून वयर हाडूंक. ही ताळली कसली? ही ताळली जावन आसा सेन्सेशन. सेन्सेशन म्हणजे कितें? लोकांक लायक जाता सुपरमॅन, स्पायडरमॅन आनी भुरग्यांक छोटा भीम नो. We want to see something extraordinary, something dazzling. म्हणजे म्हज्या लागीं घडोना, तुज्या लागीं घडटा म्हणजे तूं हिरो. म्हणून आमच्या जिवितान आनी एक आस आसा, ह्या संवसारान हिरो जावंक, ह्या संवसारान हिरो जावंक. तुमी आतां गोंया आमच्या घरांनी केबल टीव्हीचेर जायती साऊथ इंडियन पिक्चरां येता न्हू. तामीळ, मल्याळम, तेलुगू, कन्नडा पिक्चरां येता. तुमी पळयतात ती? एक दोन पाट पयलीं पिक्चरां. थिंगा स्पेशलिटी कितें जाणाय? तांची स्टोरी बरी आसता, पूण स्पेशलिटी कितें? तांचे हिरो सगळे सुपरमॅन. एक तर मूठ मारी जाल्यार 20 जाण उबोन वयतात. वय ना? तसले तर दाखयना जाल्यार पिक्चर होपना. इट हॅज टू बी सेन्सेशनल, समथींग फॅन्टॅस्टीक. पूण जेजू जाणा, बाबा हांव ह्या संवसारान आयला एक सोडवणदार कसो, सुपरमॅन न्हय. सुपरमॅन न्हय. जरी तर हांव सुपरमॅन कसो येयत जाल्यार सगलो लोक क्लॅप मारतलो, वंडरफूल, व्हेरी गुड. आतां पळय, आतां काल इलेक्शन रिजल्ट येयलो, थोडे जिखले, थोड्यांनी पाटयो केल्यो, वर्ग फुगोट्यो मारल्यो, नाच केले, सोरो वांटलो, डान्स केलो. फुडल्या इलेक्शनाक तोच लोक रोडोंक बसतलो. वय ना? आज माय उपर कल माय नीचे, ते भाशेन न्हू. आयज हिरो, फाल्यां झिरो. ह्या इलेक्शनाक हिरो जायत, फुडल्या इलेक्शनाक झिरो जाय. इंडिया कितें घडटा तें सांगूंक जायना, प्रेडिक्ट करूंक जायना. जेजू जाणा, जरी तर हांवें वचलें सेन्सेशनल कितें करी जाल्यार लोक येतलो, 2 दीस क्लॅप मारतलो, तिसऱ्या दिसा विसरतलो, तिसऱ्या दिसा विसरतलो. म्हणजे आमच्या जिवितान we must never compromise. We must never compromise. मग सोयतान जेजू कितें म्हणटा, अरे बाबा हांव जाणा रे तूं देवाचो पूत, तिला शॉर्टकट मार मरे, इल्लेशें करप्शन बरें,
इल्लेशें वायट इल्लेश्यो फोटी इतलो ऑनेस्ट कित्याक रावंक जाय इतलो ऑनेस्ट कित्याक करूंक जाय तुजी स्टँडर्ड इतले उंच कित्याक दवरता मातशी सकला हाड ती तुजी स्टँडर्ड उंच आसत जाल्यार आनी त्या कोर्सार मोरत जाल्यार तुजो पाटलाव कोण करचो ना म्हाका पळय म्हज्या फाटी फाट कितलो लोक आहा हांव सगळें कॉम्प्रोमायज करता हांव करप्शनान आसा हांव दुडू मांडटा सोरो मांडटा ड्रग्स मांडटा पॉजिटिव्ह सगळें लोकांक जाय पितें दिवंक जाय आनी लोकांक जाय पितें दी जाल्यार मागीर तें तुज्या फाटल्यान येता नाजाल्यार कोण येवचो ना सैतान सांगता तेका आनी जेजू म्हणटा ना लोक येतलो फाटल्यान 2 दीस आनी लोक बेगीन बी सोदतलो बट आय कॅनॉट कॉम्प्रोमायज द वे ऑफ द क्रॉस कॅनॉट कॉम्प्रोमायज द वे ऑफ द क्रॉस पुलीच्या बाबडे न्हू पयलीं आखेर करचे आदीं थोड्यो वस्तू आमी शिंगता वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीस टेम्पटेशन्स वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीस टेम्पटेशन्स पयल्या सुवातेर पयल्या सुवातेर ह्यो ताळण्यो न्हू त्यो दे आर टेस्ट परीक्षा ओके Jesus was not tempted, Jesus was tested. But what test? ही परीक्षा सगळ्यांक आसा तूं सिंगल जावं तूं काजारी जावं तूं लोकीक जावं तूं पाद्री जावं तूं माद्री जावं तूं बिशप जावं तूं पाप साहेब जावं ह्यो ताळण्यो सगळ्यांक आसा दुसरें म्हणटा ते ह्यो ताळण्यो 1 दीस आनी 2 दीस न्हू मोरोसोर येतल्यो तुमी समजता हांव जाणटी जातो जावं भाग्यवन जातोली हांव सांत जातोली हांव बरें जिवीत ना मोरोसोर येतल्यो ताळण्यो ओके दॅट इज द फर्स्ट युनिवर्सल फॅक्ट ऑल आर टेस्टेड ओके मागीर ह्यो ताळण्यो ओ ही परीक्षा इट्स नॉट अ सिन पातक न्हू ताळण्यो ओ ही परीक्षा ओ टेस्ट इट्स नॉट अ सिन आमी समजता म्हाका ताळणी येयली म्हणटच हांव पातकान पडलें ना ताळणी येयली म्हणटच तुका चॉयस आसा टू गिव इन ऑर नॉट टू गिव इन दॅट चॉयस इज योर्स जेजूकय चॉयस आसलो न्हू जेजून त्या सैतानाचे आयकोन हुंडे खावंक जाताले तांकां नमस्कार करूंक जातालो नो ही हॅड अ चॉयस आमी रोबोट न्हू आमी मिशिनां न्हू वय ना we have a choice so second thing we learn from this temptation is that we have a choice third one is जोरी तोर तूं ताळल्यो आनी तुजी परीक्षा पयस करतली जाल्यार you have to learn the word of God how did Jesus fight temptation how बरोयलोलें आसा देवाच्या उतरांत meaning he was quoting the scripture जोरी तोर तुका बायबलाची खबर ना तूं देवाचें उतर वाचना हाव आर यू गोइंग टू फायट युअर टेम्पटेशन्स नॉट पॉसिबल ताकाच लागून थोडी बायबल कोटेशनां बायहार्ट करूंक जाय न्हू बायहार्ट केल्यार बरी कितलीं जाणां तुमी कोटेशनां जाणात एटलिस्ट 5 बायहार्ट 10 15 ना थोडी कोटेशनां जी आमकां सोदांक लागता आनी घोटाय दिता आनी आमकां आमची ताकद जाता ती बायहार्ट करूंक जाय अदरवायज यू कॅनॉट फायट टेम्पटेशन मागीर 5वें म्हणटा तें आमी जोरी तर सैतानाक पयस करतलीं जाल्यार घालती काय गरजेची विदाउट ह्युमिलिटी यू कॅन नॉट फायट द डेव्हल विदाउट ह्युमिलिटी घालती काय गरजेची भाग्योन आगोस्तीन म्हणटा प्राइड चेंज्ड एंजल्स इनटू डेव्हल्स जेन्ना कार्तिकायेन तूं दिमी घालता सोरपोटून थिंगासो नमस्कार कोत्ता तूं ऑलरेडी सोकला जमणेर पडलेलो आसा देंवचाराक आनी पोत बी आसा तुका सोकला उडोवंक यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेइंग In all humility, you are prostrating, kneeling down, you are already down on the ground. Can Satan throw you more down? No. घालती काय गरजेची जोरी तो तुझ्या जिवितान घालती काय ना very difficult to fight Satan and satanic attacks. तुझे बाबा म्हणलो
निमाणे कन्क्लूड करता आसतना थोडी बायबल कोटेशनां तुमकां दिता आयच्या दिसा नियाळ करून जोरी तो तुम्ही बूक हाडला पेन हाडला बरोवन दवरा ह्या कोटेशनान घराय वयतोय सांजे ह्या कोटेशना वयर नियाळ करात पयले 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9 बागयोन पेद्रू कितें म्हणटा Your enemy the devil तुजो दुस्मान हो देंवचार एका टायगरा भाशेन येता करून तुका गिरासो आनी जी कोण ओस्कोत पळय आसा those who are weak they fall prey to the devil. So 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. Magir 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tinga बागयोन पावलो म्हणटा देव तुका परीक्षा धाडटा तुजो टेस्ट करता but not a very big test. तुकडे घडटा ते भाशेन देव तुका धाडटा चेक करून बाबा तूं विश्वासी आसा तूं देवाक नमस्कार करता ओ सैतानाक नमस्कार करता. Mark chapter 14 verse 38. Mark chapter 14 verse 38. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit is willing but flesh is weak. मौन आसा सैतानाक पयस करून पूण आमची कूड ओस्कोत आमी पातकान पडटा. Mark 14:38. Romans 8:5. Romans 8:5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. म्हणजे जोरी तोर तुज्यो कुडूच्यो वंदावण्यो तूं दामून दवरिना जाल्यार पडलो पातकान पडलो. आनी आयज काल आमी पळयता कितलें पोजडेपण चलता ह्या संवसारांत कितलें पोजडेपण. लोक भुरगीं तशीं नेणटी तशीं जाणटी पोर्नोग्राफी जावं मोबायलार लॅपटॉपार बुरशे कितले पळयतात बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ताकाच लागून देवाचें उतर Romans 8:5 live according to the spirit of God. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Entry quotation आयज उगडास करा easy to remember. 2:20. Galatians 2:20. गलेस करान दुसरो आवेसवर वर्ड 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, Christ lives with me. म्हणजे हांव आतां जियेना सोमी म्हज्या थंय जियेता. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. Patok moron. Patok moron. Patok hatinga moron asats. The wages of sin is death. आणि हांवें सांगला ते भाशेन 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse 19. थिंगासर बरयलेलें आसा हो आख्खो संवसार सैतानाच्या हातान आसा. हो आख्खो संवसार हो सैतान जेजूक म्हणटा न्हू हे सगळे देश ही सगळी राजा तुका दिता म्हाका नमस्कार कर. This world is under the influence of the evil one. Therefore we have to fight with the word of God. पुरुचे बामणेनो हो नियाळ हांव आखेर करता मागता सगळ्यांक जेन्ना जिवितांत ताळयो येता देवाचें उतर वापरून सैतानाक पयस करूं हीच कृपा आमी ह्या रितीरान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी